नमस्कार सोमेस्त आयकुप्यांक 99.8 FM आवाज कम्युनिटी रेडिओ साउथहॅम्प्टन UK आणि वितरायलोले आणि RJ रॉक वाज हाणें सादर केल्ले आयचे कार्यावळी कोंकणी उलोय लंडन फुलोय। हांव सावियो रॉड्रिक्स कॅलिफोर्नियन थावन आयज एक लेख वाचता। ह्या लेखाचें नांव आगोस्ताचो गोड म्हयनो आनी लेखक डोमिंगोस सी आराव गांवांत कालापुरा गोंय आस्ता कुवेत। तर आयकात। आगोस्ट आतांच्या आधुनीक ग्रेगोरियन कॅलेंडरा प्रमाणे वर्सांतलो 8वो म्हयनो। तो आदी जुलियन कॅलेंडरा प्रमाणे वर्सांतलो 6वो म्हयनो अशें मानताले। आगोस्ट म्हयनो आगुस्तुस सेजार हांच्या मानाक भेटयला जाल्यार जुलियन कॅलेंडर जुलियस सिजारान रिगोयलो। आगोस्ताचो म्हयनो एक खेरीत म्हयनो भोव करून आमकां गोंयकारांक। मागीर आमी क्रिस्ती जावं वो ओ क्रिस्ती जावं। गोंयांत क्रिस्ती धर्मांत फेस्तां परबो जातात जाल्यार हिंदू भावूय चडशे चवथीची परब ह्याच म्हयन्यांत मनयतात। ह्या वर्सा चवथ आगोस्ताचे 22वेर आयल्या। सोमेस्त हिंदू भाव भयणां आदींच फुडें खुशाल बरीत चवथीची परब आवडेता। आदीं गोंयांत जायत्यो चाली रिती पाळटाले आनी ताकाच लागून गोंयच्या आमकां एक वेगळेंच रूप पळोवंक मेळटालें। आतां आदलें जायतेंच आमी विसरल्यात आनी आमची परंपरा कचरो जालेल्या परी कोनशाक मारल्या। आमच्या तिसवाडी कालापुरांत आगोस्ताचे पयलेर क्रिस्तांव कुटुंब गोड कातली खाता। हें आमी आमच्या वाठारांत पाळटात जाल्यार बाकीच्या गांवांनी पाळटात वो ना तें आमच्यांनी खात्रेन सांगूंक जायना। गोड कातली खावप म्हणल्यार आगोस्ट म्हयन्यांत गोड गोड येवकार दिवप। दुसऱ्या उतरांनी आगोस्ट म्हयनो सुण्याचो म्हयनो हें आमकां ल्हानांक तशें व्हडांक खबर आसा। आमचो विशय आगोस्ताचो गोड म्हयनो म्हणटोच ह्या वेळार कितें गोड आसा तेंच आमी चाखोंक फावो। आगोस्ताचो गोड म्हयनो कित्याक? आमकां गोड गोड खावंक? जायत्या जाणांक तशेंच दिसतलें। आगोस्ताचो म्हयनो म्हणजे पातोळ्यो ना। पातोळ्या शिवाय दुसरे नोकळो आसलेल्यांनी आनीक जायतेंच जाणा जावंक चड गरजेचें। गोंयकार शेतकामती आनी खारवी आसात तांकां हें सांगचें अशें आमकां दिसना। तरूय पूण आमच्या जाणट्यांनी आमकां कितें सांगलां तें आयज तुमचे मुखार दवरता। आमी शेतकामती आनी खारवी ह्या दोन समाजांचे उल्लेख केला ताचें कारण म्हणल्यार आमकां गोंयकारांक शीत कोडी नुस्तें हाचे शिवाय दुसरें आनी कांयच नाका। गोंयकारांच्या चालत्या जिवितांत हे दोनूय समाज उचल्या पावण्यार उरतात। आयज आमचे लागीं सोंपेपणी मिशिनां आसात। आदीं तसलें कांयच नासलें। शेतकामती आनी खारवी आपल्या हातांनी सोंपेपणी सगळो वावर करताले। शेतकामती पयल्या पावसाची वाट पळोवन रावताले, सुकें बीं ओंबताले, नशिबाचो खेळ खेळटाले। जायतेच फावटी चड पावस जळोन तें बीं व्हांवोन वेतालें। दोर्याक वादळ जावन खारवी पयस दोर्यांत नुस्तें मारपाक वचनासले। अशे तरेन शेतकामत्यांक आनी खारव्यांक जायतेंच लुसकोण जातालें। दुसरी पद्दत शेतकामती कुणग्यांनी उदक दवरून रोव घालताले आनी ताका तोरवो म्हणटात।
उपरांत थांब काडून ते रोमतात आनी असल्या वेळार केन्ना केन्ना जून आनी जुलय पासून सोंपतालो आनी फावो त्या वेळार कोणोच पावनासलो. पावसान नुस्तें मारूंक बंदी आसताली देखून खारवी दुसरो धंदो करून आपलो दिसपट्टो जोडटाले. शेतकामती खारवी आनी आगोस्ट म्हयनो हाचे संबंद कितें? पयल्या पावसाची वाट पळोवन रावचें कित्याक? आगोस्ताचो गोड म्हयनो गोड खावंकूच न्हय, एक खुशालकायेचो म्हयनो. फेस्तां परबो आमी सदांच मनयतात, पूण आगोस्ताचे 5 वेर कोणसाची परब राय सालसेत गांवांत सुरू जाता ती तिसवाडी कालापूर आगोस्ताचे 24 वेर सोंपता. कोणसाची परब एक खेरीत खुशालकाय, कित्याक आमच्या घरांनी जेवण वो ओण भितर सोंपता. आगोस्ताचे धावेर सान लॉरेन्साचे परबे दिसा खारवी भावांक दोरयांत नुस्तें मारपाक मेकळेपण मेळटा. शेतकामती तोकोस घेवन वेळार वसवलोले कोणोस पळोवंक आशेता जाल्यार खारवी सोमदिराच्या पोटांतली गिरेस्तकाय. आमच्या उगडासांत आमच्या कालापूरच्या वाठारांत आगोस्ताच्या म्हयन्यांक लागू जातल्यो जायत्योच बऱ्यो गजाली आमकां परत भुरगे कोत्तात. आगोस्ताचे पयलेर गोड कातली, आगोस्ताचे 10 वेर लॉरेन्साच्यो पातोळ्यो, आगोस्ताचे 15 वेर आमच्यो पातोळ्यो. त्या भायर 15 ऑगस्ट भारताचो स्वतंत्र दीस. आगोस्ताचे 21 वेर तालिगांव कोणोस आनी वर्सावळीच्यो धिरयो. आगोस्ताचे 24 वेर आमची नवीदाद, सुके गोडाचे फोव, नाल्ल फोडचे खेळ आनी धिरयो. आगोस्ताच्या म्हयन्यांत कांय गोड जिनस कोत्तात ते हेर दुसऱ्या म्हयन्यांत चडशे करिनात, जशे परी गोड कातली, दोणे, पातोळ्यो आनी जिनसांवार फोव. ह्या आगोस्ताच्या म्हयन्यांत तुमचे आनी तुमच्या कुटुंबांचे तोंड गोड जावंक आवडेता. आगोस्ताचे पयलेर गोड कातली कालापूर सांताक्रूज इल्यास. आगोस्ताचे 5 वेर कोणसाची परब राय. आगोस्ताचे 10 वेर सान लॉरेन्साची परब आगासाय. आगोस्ताचे 15 वेर एसाम्शन सायबिणीची परब काबो राजनिवास पातोळ्यांचे फेस्त. सुकोरो आगोस्ताचे 21 वेर कोणसांची परब. तालिगांव आगोस्ताचे 24 वेर नवीदाद. कालापूर, कुजिरा आनी मेर्से. तर आयकुप्यांनी हो आयचो लेख आगोस्ताचो गोड म्हयनो लेखक जावन आसलो दोमिंगोस सी आरावज, गांवान कालापूर, गोंय. तुमी सगल्या आयकुप्यांनी हो आयचो लेख बरे भाशेन आयकलो म्हणून तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तेच परी म्हजे दिनवास हांव दितां RJ रॉक वाज, क्रिएटीव डिरेक्टर बिहुला वाज आनी आवाज कम्युनिटी रेडिओ मॅनेजर आली बेग हांकां. सगल्यांक तुमकां बरी रात आवडून म्हणटा आदियोस. मेळचें तर फुडल्या सुमानान हेच कार्यावळींत.